Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप। आदी लांगडो आसलो आनी आतां बरो जाल्लो मनीस पेद्रू आनी जुआंवाची पाट सोडिनासलो। इतलें म्हणोसर ओजाप जावन सगळो लोक तांचे वाटेन सालोमांच्या मुंडलोल्या दारवंट्याशी धांवून धांवून आयलो। लोकांक पळोवन पेद्रून म्हळें, इस्रायेलाच्या मनशांनो, तुमी हाचे विशीं कित्याक ओजाप जातात? ओ कित्याक तुमी आमचेर दोळे लावनूच आसात? आमी आमचे खाशा पोदवेन ओ पवित्रतायेन ह्या मनशाक चलूंक शक्ती दिल्या कितें? तुमी जेजूक पराधीन केलो आनी पिलातान ताका सोडूंक थारायलें तेन्ना तुमी ताका नाकारलो। पूण अब्राहमाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजांच्या देवान ह्याच जेजूक आपल्या सेवकाक मोहिमेवंत केलो, जो पवित्र आनी धर्मवंत आसलो। ताका तुमी लावून दिलो आनी एका खुन्याक सुटका मागून घेवन जिविताच्या फुडाऱ्याक जिवेशी मारलो। तरी देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी हाचे आमी गोवाय। जेजूच्या नांवांचेर आमी भावार्थ दवरलो देखून ह्याच नांवान तुमी हांगा पळयतात आनी बरो वळखतात त्या मनशाक नव्यान घोटाय दिली आनी ताचेर भावार्थ ठेवून हो मनीस सारको बरो जालो म्हूण तुमी सगळीं पळयतात। पूण हांव जाणा, भावां भयणीनो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केलां। आपल्या अभिशिक्तान दोगद भोगूंक जाय म्हूण सगळ्या प्रवाद्यां वरवीं जें देवान आदीं सांगलोलें तें ताणें हे भाशेन शाती पावयलें। म्हणटच जिवीत बदलून तुमी देवा सरशीं परतून येयात। हे परी तुमचीं पातकां भोगसतलीं आनी सर्वेस्परा कडसून तुमकां बुजवणेचो काळ येतलो। तेन्ना आपणें तुमचे खातीर नेमलोल्या अभिशिक्ताक म्हणजे जेजूक तो तुमचेशी पाठयतलो, कित्याक आपल्या भक्तिवंत प्रवाद्यांचे तोंडी देवान परगट केला तो सगळ्या वस्तूंचे नवसरणेचो काळ ये पर्यान जेजू स्वर्गार आसूंक जाय। मोइजेसान तर अशें सांगलां, तुमच्या भावां मदलो तुमचे खातीर म्हजे सारको एक प्रवादी सर्वेस्पर देव उपजयतलो। तो सांगीत तितलेंय तुमी चितान आयकुचें। जो कोण त्या प्रवाद्याक आयकना ताका पर्जेंतलो भायर रावचो। खरेंच साम्युएला थावन सुरू करून जे कोण प्रवादी उलोवन गेल्यात तांणी सगळ्यांनी ह्या दिसांची खबर आदी फुडेंच सांगून दवरल्या। तुमीच ती प्रवाद्यांची भुरगीं आनी देवान आमच्या पुर्वजां कडेन केल्ल्या कराराचे दायजी। कित्याक अब्राहमाक देवान अशें म्हणलें, तुजे संस्थे वरवीं पृथ्वीच्या सगळ्या कुटुंबांक आशिर्वाद मेळटलो। तर तुमकां सगळ्यांक तुमच्या खोटेपणांतली सोडून आशिर्वाद दिवंक देवान आपल्या सेवकाक पुनर्जिवंत केलो आनी ताका पयलो तुमचेशी धाडलो। सर्वेस्पराचें उतर। देवाचे व्हड उपकार। आमचो जबाब, सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक पृथ्वीचेर कितलें व्हर तें
नांव तुजें. सर्वेस्परा आमच्या देवा, मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक? आदामाचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक? जबाब: सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. तोरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो चोखला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकुट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हातांच्या रोचनाचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलें तुवें ताच्या पांयांतोळा दवरलाय. जबाब: सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. मेंढरां गोरवां रानांतलीं सावजां बोरयान, हेणे तेणे उपतोलीं वाऱ्यावेलीं सुकणीं आनी उदकांत फिरतोलीं दर्यांतलीं मासलीं, सगळेंच ताचे आधीन केलाय. जबाब: सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्परान घोडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. Alleluia, 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 Alleluia. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एमावसातावन परतून आयलोल्या शिसांनी वाटेर घडलोली खबर जमलोल्या इकरांक आनी तांच्या सांगात्यांक दिली आनी कशे भाशेन जेजूक उंडो मोडटा आसतना आपणें वळखलो तें सांगलें. अशें उलोयता थंयच आसतना जेजू तांचे मदेकोत उबो जालो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भियोन आपूण पळयतात तें भूत म्हूण तीं समजलीं. पूण ताणें तांकां म्हणलें, तुमी घाबरल्यात आनी असले दुबाव तुमच्या मनांत उपरासतात ते कित्याक? म्हजे हात पांय पळयात, तर हांवूच तो. सांसपून पळयात, म्हाका हाड मांस आसा म्हूण तुमी देखतात तशें भुताक आसना. अशें उलोवन ताणें आपले हात पांय तांकां दाखयले. खुशालकायेच्या नादार तीं तरूय दुबावतालीं आनी इतलीं थोटाकलोलीं देखून ताणें विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावंक आसा? आनी तांणी ताका भाजलेले मासलेचो कुडको दिलो. तो ताणें तांचे हुजीर केलो आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे सांगाती हांव आसलों तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें तें हेंच. मोइजेसाची सोमूर्त, प्रवादी आनी स्तोत्रां हातूं म्हजे विशीं जें बरयलोलें आसलें तितलें खरें जावंकूच जाय आसलें. मागीर शास्त्रां समजूंक ताणें तांची मोत उक्ती केली आनी तांकां म्हणलें, बरयलोलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कोश्ट मरण सोंसूंक जाय, तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जावंक जाय आनी जेरुसलेमांतल्यान सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचें बोगसणें सगळ्या परजांक परगोट जावंक जाय. तुमी हाचे गोवाय.
सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. क्रिस्त कोस्ट मरून सोंसतलो, तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जातलो. लूक 24:40-40 पवित्र पुस्तकांतली वळख आमकां दर एका मिसांत मेळटा. जेजूच्या पुनर्जिवंतपणान आमकां वांटो आसा. हातून दुबावूच ना. पवित्र स्नान, थिरावणे संस्कार आनी सगळे दुसरे संस्काराचे समरमणे वरवीं जेजू सोबे आमचो संबंद वाडटा आनी घट जाता. जेजून आमचे खातीर कोस्ट सोंसले. आपलो निमणो रोगताचो थेंबो खुर्सार वारोवन प्राण सोडलो. इतलो ताणें आमचो मोग केलो. इतलें केलां आसतना जेजूचेर आमकां दुबाव कित्याक? जेजू पुनर्जिवंत जावन आमकां पुनर्जिवीत जोडून घेतलें. आयच्या शुभ वर्तमानांत भाग्यवंत लुकास आमकां सांगता, जेजून आपले हात पांय शिसांक दाखोवन तांकां आपल्या विशीं दुबाव आसलेलो तो पयस केलो आनी धीर दिलो आनी म्हणलें, शांती तुमकां. तरूय शीस घाबरले आनी दुबावले. असलेंच कितें आमचेय सोवे घडटा काय? जेजूच्या नांवांक पदवी, बळ, पेकोवणी, दया, धीर आदार तसोच मोग फावो जाता. जो कोण जेजूचेर विस्वास दवरता ताका देव आपले शक्तीन आनी बळान नवें जिवीत दिता. जेजूक आमच्या जिवितांत बाळगुया, तेन्नाच ताचो मोग आमी करूंक पावतल्या. भोव मोगाळ बापा, जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचेर आमी काळजान तावन थीर भरवसो दवरूंक सदांच थीर घोट आमचो भावार्थ आसूंक आमकां फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. देव बरें करूं.